घेऊन आयल्या चिटचट तियात रोज मी दायरा मुया चिटचट तियात ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी हांव कॅनडा इश्टानो आजच्या पयलीं तुमी जायत्या कलाकारांक मेळलेलीं आसा जायते खेळ डायरेक्टरांक खेळ तियात्रिस्तांक एक्टर्सांक तुमची वळख करून दिल्या पूण आतां वेळ आयलो असल्या डायरेक्टराक मेळपाचो जाणी तुमकां जायती पोटभर आसयल्या आनी जाका तुमी उमेदीन रावताले तर आयज तुमचे मुखार हांव घेवन येता आमचो कॉमेडियन रिचर्ड जो हाचो एक अजनादीक तियात्र तुमच्या नदरेक ताणें दवरला तियात्राचें नांव सुनो झगडटा शेजारी मुरगडटा तर चलात मेळोया ह्या तियात्राच्या डायरेक्टराक आनी जाणून घेवया ह्या तियात्राची अदीक माहिती लेट्स गो. सुनो झगडटा शेजारी मुरगडटा हाचो डायरेक्टर आमच्या सांगाताक आसा आमचो कॉमेडियन रिचर्ड. पयलीं सद्याक चिटचट तियात्र ही कार्यावळीन तुजो माय मोगाचो येवकार. रिचर्ड बाब जायतो लोक तुका रावतालो आनी शेकी तूं तुजो तियात्र घेवन आयलो म्हणटकूच कशें दिसता पयलीं सुर? चड बरो दिसता पूण हांव तियात्र सोड म्हूण गेलो ना. हांव गेल्लो आयलंडाचे एक तियात्र कोतो म्हूण मुगे खूद थिंगा आर्टिस्ट गायन आनी थोडे लंडनचे आर्टिस्ट गायन हांव मुगे प्लॅनिंग तेश कोन्न आसलो. मागीर हांव गेलो आयलंडाचेर मागीर थिंगा हॉला बीन सारकी रेट हाय आनी जालें ना आमकां थिंग हें करपाक पूण एक ट्राय कोतो हांव आयलंडाचेर शो करपाक. मागीर हांव तियात्र करपाक मेळना म्हूण मागीर हांव परतून येयलो. हरशीं हांव तियात्र कोन्न येवपा आसलो गोंयां. हांव आयलंडाचेर म्हणजे अशें करून गेलो ना कामां म्हूण. मागीर एक 2 म्हयन्यांनी काम केलां तें फोट मारूं जायना केलां काम. कितल्या हो तियात्र तुजो आतां? हो मुगे चवथो तियात्र. चवथो तियात्र म्हणटकूच लोक एक तुजो एक ब्रेक पडलो म्हणटच मोदें लोकांनी कसो मानून घेतलो? मानून घेतलो म्हाका तीच म्हाका मुगे ऑडियन्स मुगे फ्रेंड्स आहाय ते म्हाका केन्ना सोडनाय. मुगे जावं परदेस आहाय कोण घालपा अमेरिका सो लंडन बीन आहाय ते म्हाका हरशीं मेसेज बीन कोताले मेसेंजर रिचर्ड तुका आम ते रावताले ते वर्सा. मागीर हांव येयलो ना रोमाचो शो पावड्यान आसलेलें घर हांवें मागीर ते म्हणून लागलो आपूण कोता शो. मागीर हांवें म्हळें ओके कर हांव नेक्स्ट इयर येतो म्हूण तेका लागून. टूज लोकांच्या विस्वासान लोकांच्या भरवशान तूं परत आयलो आनी परत तुवें तुजो अजनादीक तियात्र लोकांचे नदरेक दवरला. कितें मेसेज दिवंक सोदता ह्या तियात्रा वयल्यान? म्हणजे सुनो झगडटात शेजारी मुरगडटात म्हणजे कितें आमकां शेजारी म्हणजे सुना भितर कितें जाता तें आमकां भायल्या लोकांक खबर आसना पूण शेजाऱ्यां पयलो खबर आसता आनी एश कोन्न हांवें केलो तो सुनाचें केलां. आमच्या हिसपान पब्लिकांनी म्हणपा जाता हो 100% एंटरटेनमेंट म्हूण? हय आख्खो एंटरटेनमेंट सगळें आहा तितून सस्पेन्स आहा मागीर कॉमेडी कांतरां आनी दोग जावं भुरगीं हाडले. एकलो धाकलो भुरगो सारको धाकलो ते रिपीट बीन 4-5 फावट रिपीट येता आनीक एक आहा सेम धाकलो ताचें डिसेंट सॉंग बरें आसा. कॉमेडियन म्हणटकूच लोक तुकडे चडशे कॉमेडी सोदता म्हणटकूच कितलो % कॉमेडी तुजो तियात्र आसा आनी कितले तुवें लोकांक हॅप्पी करूंक तूं वावुरलें? हांव जायतो हांव मुगे सोदां हाडपाक कॉमेडी म्हणजे प्लेयाकूय कॉमेडी हाडटा हांव सगळे तियात्रां मुगे प्लेया कॉमेडी आनी लोकांक अशें करून बेजार येता तशें करून केलें नाय. म्हणजे थोडे सस्पेंड आहा थिंगाय लोक आसताय अशें करून थोडे हाडले पूण आख्खो एंटरटेनमेंट. आर्टिस्टाचो तेंको तुका कितलो आसा? तुज्या बँड मेंबराचो तेंको तुका कितलो आसा? खरें सांगपा म्हळ्यार मुगे तियात्रां चडशी स्क्रिप्ट आसना पूण आतां हांव मातशें कोता स्क्रिप्ट म्हणजे म्हाका आर्टिस्ट मुगे मेन. हांव आर्टिस्टांक एडवायस घेवन हांव मुखार वयतां. सगळे मुगे आख्खो ट्रूप म्हळ्यार जाता म्हाका चड हेल्प कोताय ते कोण आर्टिस्ट बाबा हें नाका तें नाका एक पॅरेग्राफ करुया. सगळे आर्टिस्ट एक जायन आमी हो तियात्र मुखार वता. हो तियात्र हांव मुगे म्हणा म्हणून म्हणजे आर्टिस्टालो सगळे ट्रुपालो. गोंया हो तियात्र भरपूर गाजला वेता थंयसर हावसफूल वेता म्हणटकूच परदेसान कितें तुजे प्लॅन्स आसा? सद्या लंडन आहा जुनाच्या म्हयन्यांत लंडन आसतलो एंड ऑफ जून. तुजे फॅन्स थंयसर तुका रावल्या सो युकेच्या लोकांक तुजी मेसेज कितें गोंयच्या लोकांक दिवच्या पयलीं? युके हो मुगे तियात्र चोवपाक हांव केन्ना सोडना युके लोकांक. मुगे थिंगा रिकॉर्ड आहा मागीर मायरनान थिंग केल्ले म्हणजे 9 शो कितें केल्ले तें म्हाका तुकडो आसना म्हणजे मुगे शो जाले थिंगा. आनी लंडनची लोकांक गोंयकारांनी म्हाका केन्ना सोडना जायते हेल्प केलो म्हाका. निमाणी स्वते जी आमची पॉलेनर आसात जो तुजे फॅन्स आसा जी ल्हान भुरगीं आयज हो शो पळयता आनी तुजी तियात्र तुजी कॉमेडी तांकां मानून घेता ती तुजी लायक जाता तूं आवडीचो जावन गेलो आसा तांकां तुजी मेसेज कितें? मेसेज हांवें मुगे तियात्रां एक वल्गर उतर ना. तूं खरें सांग म्हाका कोणें पॉयंट आवट करूं जाता हांवें हे पाटी कॉमेडी बुरशी केली ना कांय डिसेंट कॉमेडी
वल्गर कांय ना लोकांना भुरग्यांक घेवन येवपा जाता ह्या तियात्रा म्हणजे हांव डायरेक्ट मेसेज थोडे मुगे फाटली तियात्रां म्हणजे एक डबल मिनींग आसताली कॉमेडी हांव मानून घेता पूण हे पाटी हांवें कांय आख्खे म्हणजे डिसेंट कॉमेडी धाकले भुरग्यां पासून हाडपा जाता हय ल्हान भुरग्यांनी जायतो तुज्या तियात्रांनी 2 जाण भुरगे आसा उरगोस तांकां लोकांनी मानून कशी घेतलेली आसा चड बोर गेले आतां तो 5 पाट रिपीट येता आनी ते कोणें म्हणजे कॅश हांव तियात्रा पेमेंट दिना तितू तो जोडटा ताका लोक दिताय बरें सांगपा वळ्या तो धाकला तो सारको तो 4-5 पाट रिपीट येता आनी एकले हाडला हांवें तो सांकळेचो नेतर म्हणून होरें डिसेंट घाता बरो आनी म्हाका दिसता तो फ्युचरा बरो सिंगर जातोयस म्हणून रिचर्ड बाब तुका कारजांतान देव बरें करूं आनी फुडाराक तुका भरपूर यश आवडटा ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मोगाच्या ऑडियन्सांक सगळे जे म्हजे फ्रेंड फॉलोवर आसा सगळ्यांक आनी म्हजे ट्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा सगळे आख्यो फूल ट्रूप बस ड्रायव्हराचे स्टेज मागीर टिकेट कावंटर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक म्हज्या घरा सांगतार तुजें दोर सकाळीं उठोन तुजेर मागता नोदोल आमचे बरोबर आसा आमचे बाय रोमा पोली सद्याक चिटचेट तियात्र कार्यावळीन येवकार बाय तुका आनी रिचर्डाचो हो तियात्र जायते रोल तुवें केल्या म्हणटच ह्या तियात्रा वयर तुका कितें सांगून दिसता रिचर्डागे तियात्रान चड एश हांव मायनचो रोल करता आनी ह्योय पाट मायनचो आहा पूण सुनो झगडटा शेजारी मुरगडटा एक बरी स्क्रिप्ट एवरी टायम रिचर्ड जेन्ना येता एक बरी स्क्रिप्ट घेवन येता लोकांक नदरे येवपाची आनी हे आमचे लायफा म्हणजे एवरीडे आम तें जियेता इश्टें लायफ सो जितले हांवें तेगे शो केले तितले म्हाका दिसता जे आमगे लायफान कितें घडटा तें आमी ते नदरे हाडला आनी बरी स्क्रिप्ट लोकांक मानून गेले तितली कॉमेडी स्क्रिप्टू म्हूण तेगे स्क्रिप्ट एक पाट कितें आसता चड कॉमेडी एड आसता तितून एक पड्ड्यान तेगे कितें आहा जाल्यार एक म्हणजे एक स्क्रिप्ट तेणें रायट केले जाल्यार तितून चड कॉमेडी मिक्स आसता जो रोल डिसंट रोल कोता तितून कॉमेडियनूय मिक्स आसताय सो एक पड्ड तुका चोवपाचो कोणा बोर जावपा न्हू म्हज्यान म्हणूं येता लोकांच्या वतीन की 100% एंटरटेनमेंट तुमी लोकांक दिला 100% आतां हांव जाल्यार म्हणटा 100% लोक घेवन गेला शो फूल जाता तेजेरी कवता लोकां तो एंटरटेनमेंट जाय कित्याक आमी चड पाटी ते सॅड स्क्रिप्ट दिताय लोक आपणांगे टेंशन घेवन येता आनी घेवन ओदी बोरींग आमी रडोन तेंका ओदी दुखयताय सो एक तियात्र येता तो केन्ना लोकां हांसोन कितें मना आहा तें इसरोन घराको टेंशन आहा तें हिंग सोडूं येताय सो तें रिचर्ड दिता निमाणे स्वाते जी तुजी जी फॅन्स आसा जी तुका पळोवंक येता जी तुका रोल कोबा जालो म्हणटकूच मेवता तुका अप्रिशिएट करता तांकां तुका कितें सांगून हांव पयलीं स्वाती तेंकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंकां लागून आयज हांव ह्या पालकाचेर आहा आनी फुडाराकूय जितलीं वर्सां देवान म्हाका पालक फाव केला तितलीं वर्सां आसतलें आनी बरो जो रोल म्हाका येता जो खंयचो रोल बारीक जावं मोठो त्या रोलांतल्यान हांव तेंकां ओदीक आनी ओदीक उर्बा दितलें तेणी येवन चोवपाक आमच्या फाटल्यान आनी कोण येता ते हे भाशेन आनी येवपा जाय आनी देवान अशें करून हाडूं आमचे भाशेन आनी हांव मुगे फ्रेंड्स आहाय तेंकां थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यान हो शो चोयचो सुनो झगडटा शेजारी मुरगडटा इट्स अ बेस्ट शो इश्टानो आमच्या सांगाताक आसा आमच्या सोर्गेस्त मारियो मिनेझीस हाची दू बाय रियोमा मिनेझीस पयलीं सद्याक येवकार तुका चिटचेट तियात्र कार्यावळीन रियोमा बाय जायतीं कांतारां म्हटल्यार ती आमी पळयल्या पूण रोल पयले पाटी पळयता सो तुजे एक्सपिरियन्स हाचे उद्देशी सांग म्हाका खूब खोशी भोगता कारण म्हाका म्हज्या डायरेक्टरान कॉमेडियन रिचर्डान म्हजेर विस्वास दवरून म्हाका पयलेच फावटी एक मेजर रोल म्हणून दिला टायटलाचें नांव सुनो झगडटात शेजारी मुरगडटात तातूंतलें हांव एक सून सो आय एम रियली हॅपी कारण हो मेजर रोल म्हजे ऑपोजीट कोण आसा तेंय सून चड बरें करता सो आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम गिवींग माय लेवल बेस्ट हांव आतां रेस्ट ऑन पीपल लूक ऑलरायट जशे हाच्या पयलीं तुवें रोल केलोलो वॉट इट वॉज रोल केला पूण दाडाच्या तियात्रान चड करून जेन्ना हांव ल्हान आसलें रोल करतालें तेजे उपरांत कांतार म्हणटालें
आनी मागीर धाकटे 1-2 एंट्रीज पूण लॉरिके तियात्रान आतां रिसंटली लॉरीन म्हाका एक सबस्टिट्यूट म्हणून एक मेजर रोल दिला. सो दॅट इज वेर आय हॅव डन लायक आय कॅन से पयलेच फावटी हांवें एक व्हडलो रोल केला. आनी ताचे उपरांत रिचर्डागे तियात्र. सो रिचर्ड्स तियात्र माय फर्स्ट तियात्र एक प्रॉपर मेजर रोल. वॉट इज द रिस्पॉन्स दॅट यू आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल? लोक एक्चुली सरप्रायज कारण एक बायल येयली भितर. सो ते म्हाका म्हणपाक लागली म्हणजे आमी फकत तुका कांतारा म्हणटा म्हणजे कांतार म्हणटा तें आयकलां पूण केन्ना एक्टींग म्हणजे केन्ना पळोवंक ना. आनी ती म्हणटा म्हणजे आय डोंट डिस्क्लोज म्हजे रोल म्हणजे गूड डॉटर इन लॉ बॅड पूण डिफरंट अशें आनी सूट जाता म्हज्या तोंडाक आनी सो गूड रिस्पॉन्स. थँक्यू सो मच. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. अंकल काळजा पासून दुयेंस जाले जाल्यार आमचे ते रोगांनी बरें कमी जाता पूण काळजा आसलो मेन आमचे कशें काय काळ जाता कांयच ना अंकल तूं बोस हांव शोलान पळयता. सांगपाचें म्हटल्यार हो तियात्र एकदम बरे भाशेन बरयला आनी हो सगल्यांनी पळोवंक एक विनंती कित्याक हातून एक बरी मॅसेज आसा. आनी रिचर्ड सदां कितें म्हणटा कितें वचकल जालें सांगाय आपणा आनी मुजे लागीं कितें घडटा तितलो हांवें आतां ताका दिला आनी सगल्यांनी तो पळोवचो. आनी म्हजोय रोल जो म्हाका जाय ते भाशेन ताणें बसयला आनी म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन हांवें तो केला. मागता सगल्या लागीं तियात मुग्या लागीं तुमी येवचे तुमचे फॅमिली सांगाताक आनी हो तियात पळयचो आनी एक बरी मॅसेज तुमच्या घराब्याक तुमी व्हरची. देव बरें करूं. बेन बाब येवकार तुका आमचे कार्यावळीन आनी कॉमेडीन रिचर्डाच्या तियात्रा वयर तुका कितें सांगूंक जाय? हो तियात्र सुनो जगोटात हांव खुशाल आहा कित्याक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी सगळे शो हावस उलयताय म्हूण आय एम व्हेरी हॅपी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड हांव वेगळे रोल कोता इनॅक्ट कोता. MC आनी विसल ब्लोअर आमचो फेली गॉमीस जो जायतो सोशल वर्क कोता आनी तेगे कॅरेक्टर हांव कोता आनी लोकांनी मानून गेल हांव हॅपी. हो तियात्र बरे भाशेन स्टोरीन विणला. बरें पयलीं तूं कॅरेक्टर रोल कोत्तालो मागीर कॉमेडी मोदेंच आयली आनी आतां परत कॅरेक्टर कोत्ता म्हणटकूच कितली हुशालकाय तुका? म्हाका कॅरेक्टरां वचपाक बरें सोदा कित्याक कॅरेक्टरां म्हाका बरें मानून गेले आनी जायत कॅरेक्टर हांवें कोण आसोन दवरलें चडशे कॅरेक्टर हांवें केले. होय हांवें एका बरें आमी बेश्टें डिस्कशन जालें आनी हो मोला गेलो रिचर्ड मोला कितें कोता हांवें म्हण फेली करपा म्हाका आहलो कोरया मोला तेकाय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तें म्हाका ट्रस्ट केलो न्हू आनी जावं बरें चलता मुखार केस जावन तो चोया घडो सगळे शो हावसफूल जाले. आतां जेन्ना तूं कॅरेक्टर कोत्ता म्हणटकूच तो मनीस आतां आसा आनी तुजो तियात्र पळोवंक आयलो तेका पेनजीम दिसत म्हाका धाकलें क्लिपींग काडलें आनी तेका भयणीन धाडलें आनी तेगे मागीर म्हाका ते ऑडियो मॅसेज धाडली बेन कितें रे तूं सारको तुका देवान विचून काडलो असले रोल करपाक आय एम हॅपी म्हणून लागलो आनी तें बरें कॉम्प्लिमेंट आनी आनी उर्बा वाडोवली मुगेली. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. इशानो आमच्या सांगाताक आसा तुमच्या सगल्याच्या आवडीचो जाचें उतर एकूच उतर पुरो तुमकां आसोवपाक आनी तें उतर जावन आसा आवय रायट क्युटर पयलीं सद्या येवकार तुका चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन आनी रिचर्डाच्या तियात्रान तूं म्युजीक वाजता म्हणटकूच तुमी सकयल रावन वाजता तेन्ना कशे भाशेन तुमकां लागता तियात्र पळयता? बरी उमेद अशी येता मजा येता चोवपाक तियात्र चोवपाक बरें कूय येता चोवपाक बरा तियात्र. तुजो आस्पाव कितें आसा तियात्रान वो तुजो जावं कांतारा वाजोवप वो कशे भाशेन तुवें मांडावळ केल्ली आसा? ओके सो ह्या तियात्रांनी बरो भाशेन सगळें जाता आनी बरेंपण जाता आनी सेकंड म्हणल्यार म्हाका कॉमेडियन रिचर्डान बरो एक चान्स दिला तियात्र. कांतारा सायडीन जेन्ना ल्हान भुरगीं कांतारा म्हणटा माचयेचेर तेन्ना तुमी ताका सांबाळपाक कितली वावुरता? जाता हो जाण बरो म्हणटाय हो जाण मातशें हालताय म्हणल्यार जाता एडजस्ट कोत्ताय. तुजो कोंकणी माचये खातीर वावर केन्ना पासून आसतलो आनी तुजो तेको म्युजिका वद्दान केन्ना पासून आसतलो? तें हांव सांगो जायना मागीर चोवपा मुखार. आतां तूं तुजें तियात्रान आनी तुजें जें जावं रोसा वाजता तें मॅनेज कसो करता?
मिन्स तियात्र बी येले जाल्यार मागीर थिंगा रोसा कोणाकूय धाडटा न्ही जाल्यार रोसा मेन कोणू इश्को स्पेशल कोत जाल्यार तियात्रा कोणा धाडटा. तुज्या फॅन्सांक तुका कितें सांगू? फॅन्सान कांय सांगो नाका हालो माशान आवू. थँक्यू सो मच. थँक्यू. रिचर्डाच्या तियात्रा वयर 2 उतरां तुजी कितें? हो एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र तुमी येवन सगळ्यांनी पळोवचो कित्याक हाची एक बरी स्टोरी आहा, बरी कॉमेडी आनी तशीच बरी कांतारां सगळे हितून बरो नेटयलेलो आसा आनी ही स्टोरी एक वेगळेच दर्जाची आसा. तो पळयलें जाल्यार तुमकां सस्पेन्स हाजो आहा तो तुमकां लास्टाक कळटा ताचो सस्पेन्स कितें तो. आनी कॉमेडीचें म्हटल्यार कॉमेडी एक वेगळेच तरेन ताणें बरयला. कॉमेडीचो दर्जो सारको उंच आसा कित्याक आमकां लोकांचो रिस्पॉन्स कळटा आनी आयकोन येता. आनी हातून म्हजो जो कॅरेक्टर आसा एक वेगळोच आसा, धाकटोसो आसा पूण बरो कॅरेक्टर. 100% एंटरटेनमेंट. जरी तर लोकांनी म्हणत जाल्यार आमच्यांनी म्हणो जाता की तुमी 100% लोकांक एंटरटेन करूंक वावुरल्या म्हणून. हय 100% एंटरटेनमेंट हांव कित्याक म्हणटा कित्याक तुमी जी टिकेट काडून तुमी येता आनी जो टायम तुमी दिता त्या टायमाचो आनी तुमच्या टिकेटीचो वालोर आमी तुमकां बरोवन दिता. देव बरें करूं. घरान भितर स्वता तुयच आसा. दिसता भुरगे चोरी चोरीचे शिकपाक खेळान जावपाक तुशार आतां वेगळ्या वेगळ्या गुणाचे थोडे आपूण शाणे म्हणटात ते आसतात आपल्या वाद्याचे ताळे चुकून पयल्यार रिशोबाक आजून तांदून आनी सुनो झगडटा शेजारी मुरगोडटा कॉमेडीन रिचर्डाचो तियात्र. हाचो एक वांगडी तूं जायती फावटी जायती तुजी कांतारां आयकल्या. ह्या तियात्रांत जायते वर्सांनी एक मागीर एक ब्रेक जावन सोमतो रिचर्ड पालकार लोकांक नोदरेक आयला आनी लोक ताका रावतालो कॉमेडी पळोवपाक. म्हणटूच तुका कितें सांगचें? कॉमेडीन रिचर्डाचें तियात्र सदांच बरें. ताचीं नांवां वेगळीच तरेचीं आनी हो तियात्र सुनो झगडटात शेजारी मुरगोडटात एकदम बरो तियात्र. आनी गोंयचे जे टॉप कॉमेडियन आसात ते सगळे ह्या तियात्रांत आसात. बरे कलाकार आसात, बरे सिंगर आसात. मुजी कांतारां ह्या तियात्रान तुमकां आयकोंक पळोवंक मेवतात आनी खरोच एक बरो फॅमिली ड्रामा आनी जायतो लोक तियात्राक येता. सगळे शो हावसफूल जाल्यात आनी आमकांय बरी संदी मेवली ह्या तियात्रान भाग घेवन आमची कांतारां आमचो वाव लोकां मेरेन पावोवंक. लॉलीपॉप ह्या तियात्रांत 2 भुरगे आसा आनी तुमी जाणात आतां पालकार ल्हान भुरगे येवप म्हणल्यार एक वेगळीच सोबा येता. ते तुमकां पळयता तुमचे भाशेन जावंक सोदता. तांकां फुडार कितें आवडटा? हांव त्या दोगूय भुरग्यांक हांव नांवां नको तांची पूण त्या दोगूय भुरग्यांक हांव खरेंच बरें हें सांवडेता आनी तियात्राक कांतार म्हणूंक वेच्या आदी सदांच म्हजे लाय बेसांव घेवन वेतात. एकदम बरें दिसता आनी आमकां खरेंच नव्या भुरग्यांची गरज आसा, खूब गरज आसा. जायते भुरगे आसात तांच्या मायन पायन तांकां सपोर्ट करचो. जे पळय ह्या दोगूय भुरग्यांक तांचे आवय बापूय तियात्रान घेवन येतात आनी खरेंच बरें परजळटात. अशेंच आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक तियात्रान घालचे. जर तर तांकां गावपाची उमेद आसा जाल्यार तांकां तियात्रान हाडचे कारण आमकां तियात्रिस्तांची गरज आसा. कलाकार खूब उणे आसात आनी भुरगे कलाकार माचयेर आयले म्हणटूच एकदम बरें दिसता आनी रिचर्ड बाबाच्या तियात्राची बरी उमेद आनी दर्जोय वाडटा ह्या भुरग्यांक लागून. निमाणे सुवातेर रिचर्डाच्या तियात्रा वयर तूं लोकांक कितें सांगोंक सोदता? एक बरो फॅमिली ड्रामा जे घोराबेन आयज काल घडटा तें बाबा रिचर्डान दाखयलां. सगळ्यांनी पळोवचें. आमी तियात्रिस्त तियात्र दाखयतात हाचें कारण कितें तरी मॅसेज घेवन वचोंक लोकांक ती मॅसेज व्हरपाची. खरेंच ह्या तियात्रान बरी मॅसेज आसा. एक फॅमिली ड्रामा हो तियात्र पळोवचो. हातून बरी कॉमेडी, बरी कांतारां, बरी पाठ आनी बरे टॉप कलाकार आसात आनी बरी मॅसेज जोणेकल्याच्या घोराबेन घडटा तसली मॅसेज आसा. देखून हो तियात्र सगळ्यांनी पळोवचो. सुनो झगडटात शेजारी मुरगोडटात. स्वताचेच भाशेन उदलोकागेर येता पूण आतां ताच्या नुस्त्याची कोती नासता. आपली आवय उदकांत घोळ येवन पडल्या सालवार दोरात मोडटा. कॉमेडियन रिचर्ड हाचो नवो तियात्र सुनो झगडटात शेजारी मुरगोडटात एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र, एक सुपर हिट तियात्र. वचत थंयसर ह्या तियात्राचे हावसफूल शो जाल्यात. ह्या तियात्रांत भरपूर कॉमेडी आसा तशीच बरी स्टोरी. एक युनीक इंटरवल सीन तुमकां पळोवंक मेवता. एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र. ह्या तियात्रांत हांव एक सोलो म्हणटा तसोच हांव आनी लॉरी आमी बाराबर एक दुओ म्हणटात. हो तियात्र
तुमी येवन पळोवचो कारण ह्या तियात्रान जायती कॉमेडी आसा बरी कांतारां आसात आनी भरपूर तुमकां आसवता तितली कॉमेडी आसा देखून हांव मागता तुमी येवन कॉमेडियन रिचर्ड हाजो तियात्र पळोवचो सगल्यांक देव बरें करूं. कसो लागलो तियात्र कित्याक लागून बरो स्टोरी बरी आनी कॉमेडी बरी सगळें बरें कित्याक लागून बरो बरी कॉमेडी आणि बरे स्टोरी आहा म्हणून तितून आनी म्युजीक बी वता म्युजीकूय बरें आहा एक्टींग एक्टींग सगळ्यांची बरें आहा ओके चड करून मायरनाची बरें आहा कित्याक लागून बरो सुनेमध्ये आणि भावभावामध्ये घरापे फूट पडो नाका एकवटान रावपाक जाय सगळ्यांनी फॅमिलीची आसा धरलेलो आसा तियात्र बरो आहा तेगेलो बरो आहा कित्याक लागून बरो कॉमेडी बी बरी आहा तेगेली आनी सस्पेन्स दाखयलें आको सस्पेन्स म्युजीक बी बरें आहा तेगेलें सगळें आनी आमी त्या डायरेक्टरा आशेताले आमकां दिसलो तो डायरेक्टर की बोर ना आमी तेजे खोबरे दिवंक गेल्ले तो बोर ना ते जाणा तो आयज आयलँड आसा येयली आमगे भावा आहा थिंगा आयलँडा व्हेरी गुड बरं आहा कित्याक लागून सगळे कॉमेडियन आहे आनी स्टोरी बोल ना The story is good. Everything is, yeah, songs are good. कित्याक लागून बरो कॉमेडी स्टोरी बरी आहा ती हय स्टोरी बरी बरी सस्पेन्स आहा एक्टींग बरें बरें जालें एक्टींग सगळ्यांनी बरें उडयलां आमचें हय कॉमेडी एकदम बरी आहा सगळ्यां हय हय तियात्र बरो आसलो कित्याक लागून कित्याक स्टोरी बरी आहा आनी सगळे कातरांय बरी भुरग्यांक ती दोन कातरां म्हळ्यार तीय बरी भुरगे रिचर्डान बरो हें दिला एक एडवांटेज दिल्या भुरग्यांक मातशें कातरां मोडपाक तेका लागून न्यू भुरग्यांक चान्स पडोंक जाय न्ही तेका लागून व्हेरी गुड एक्चुअली फॅमिली हें आसा सुनयेचेर आनीक हेजें बरें आहा तियात्र व्हेरी गुड एंटरटेनमेंट कॉमेडी बरी आहा व्हेरी गुड म्युजीक ऑल्सो गुड इंटरेस्टिंग तियात्र स्टोरी मिनिंगफूल आणि रिचर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट आय कॅन से द डायरेक्टर गुड स्टोरी एज वेल सो आय रियली अप्रिशिएट हिम अँड कीप हिम ऑल द बेस्ट फॉर यू कॉमेडी वॉज रियली अमेझिंग आय रियली अप्रिशिएट I have to suggest them most of the people to just go and have a look over there and it's really good meaningful. बरा ना स्टोरी बरी आहा स्टोरी बरी फॅमिली स्टोरी आहा लास्ट एंडींग बरें आहा एंडिंगाक सारकी स्टोरी कळटा सारकी वय सस्पेन्स आहा वय बरो आहा हय येवन फॅमिली एश कोन्न फॅमिली मदें येवन फॅमिलीन येवन पळोवचो असो म्हाका दिसता सगळ्यांक बरी मॅसेज मेळटा फॅमिलीक हा हा बरें आहा एक आमकां सुना ते केश न्हू आमी झगडोवपा जायना बरें एकवटान रावपा जाय हय हय तियात्र एकदम बरो आसलेलो आनी स्टोरी बरी आसलेली कॉमेडी बरी आसलेली देवान सगळे आमगे गोंयकार तियात्रिस्तांचे आशिर्वाद घालचो आनी हो टॅलंट आमगे गोंय आहा तो सांबाळचो कित्याक आतां आमी पळयता हो टॅलंट आतां गोंयच भायर सोला आनी गोंयच भायर सोन आतां लोक मागीर दुसऱ्या परदेसांत वेतात आनी हो टॅलंट मागीर शायन जायना आमच्यान म्हणूंक जाता आमचें मानकुळें गोंय खरेंच भांगराचें गोंय आनी ह्या भांगराच्या गोंयांत जायतो टॅलंट आमचो तरणाट्या वरवीं आमच्या भुरग्यां वरवीं आनी हें भांगराचें गोंय आनी भांगर जाता हें भांगर दुसऱ्या देशांनी वेता आनी मागीर तें लिपता ताकाच लागून आमचें भांगर आमचे मातयेर आमी सांबाळुया आनी फुडगे पिळगेक आमचें गोंय आनीक उंच मारूया म्हणजे म्हजी विनोदी आमच्या गोंयकारा लागीं थोडं अदीक बरें दिसलें रिचर्डाचो जायते दिसांनी तियात्र पळयलो आमी आनी तेजी कॉमेडीक लागून आमी अदीक करून कॉमेडीक लागून येता आमी आतां ओगे सांगेसान येयल्या लास्ट टायम 2 शोवाक येयल्ले पूण टिकेटी मेळना पूण आतां ह्या शोवाक कोणाक काडून टिकेटी काडून आमी येयल्या स्टोरी बरी आहा कॉमेडी बरी आहा आनी चड तेंपान तेजो तियात्र पळयलो म्हणून अदीक बरें दिसलें एकदम बरो तियात्र हावसफूल तिनूय शो तेजे आतां हे 4-5 दिसांक तिनूय शो जाल्यार तिनूय शो हावसफूल म्हाका तियात्र बाब रिचर्डा गेलो एकदम बरो लागलो एक मॅसेज ती आतां यंग चेडवांक की लायक यंग सुना बीन ती फकत आमकां गोर जाय बाट जाय गोल्ड जाय
तेच फाटल्यान धांवनाकाय बट एकवट सांबाळूं वावरे आनी एकवटान मोगान रावपाचें घर मुट्टे इट शूड बी देर शूड बी लव अंडरस्टँडींग बिटवीन इच अदर आनी हेंची तेगे म्हाका ही तेगे बरी मॅसेज अशी म्हणजे ही मॅसेज दिवपाची कॉमेडी बरी लागल्या टू गूड हय ओके बऱ्या हय ओवरऑल लोकांनी चोवपा जायो हय रायट तियात्र एकदम बरो आसलेलो आनी आतां सुनाकूय बी बरी मॅसेज दिल्या लायक जोगणी कोचनी बाटा बेसा लागोन आनी एकवटान रावचे लोकांनी फॅमिली घेवन पळोवपाक जाय आनी रिचर्डाय कॉमिकूय बी बरी आसली तुमकां सगल्यांक आयची कार्यावळ पळयतल्यांक चडान चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा प्रुडंट मिडिया घेवून आयल्या चिट चॅट तियात्र रोज मी दायरा राखुया